बरं एज CZMP जो आमचो प्लॅन जो आशिल्लो आमी डिक्लेअर केला की 15 नोव्हेंबर एज पर NGT आमी फायनलायज करपाचें आशिल्लें. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल एंड मॅनेजमेंटाचें लेटर येयला वेर दे हॅव एक्नॉलेज रिसिप्ट 54 प्लॅन्स सेंड बाय विलेजीस. वी हॅव एक्चुअली सेंड 56 आणि तेणे आमकां टायम मागला. सो इट इज गूड वन सायड. आणि आमकडे पंचायतीन आमकां तांकां प्लॅन एक्सप्लेन करपाक 50 पंचायतीन बरयल्ल्या. So we have decided to send to those panchayats who have written to us to send surveyors to explain the plan which was made. आजपासून ते म्हाका खबर आसा आमचे 169 villages of 125 village panchayats are connected to CRZ. Out of that only 56 villages have given the plans. So अजूनही उरलेले villages दिवून हमेशा बोवाळ मारता थोडे. So my request to them मातशे बेगीन हाडून दिवचे. As far as the NGT is concerned, आमी 13 आमी फायल करता जे आमी एक्सरसाइज केला इतले दीस कितें जाला कितें केला आनी कितें धाडला आनी कितले विलेजीन आमकां आपणाचो प्लॅन करून धाडला. सो एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो आस्क टायम फॉर अनदर 6 months टू फिनीश द प्लॅन. मेन इशू म्हणजे जाला की एमेंडमेंट जे हांवें मागलेले ते सगळ्यांक गोंय लोकांक खबर आसा. वी हॅड आस्क फॉर एमेंडमेंट्स. तेजेर अजूनय सोल्युशन मेळूना. हांव आतां सेंटराक वचून ते दोन गोश्टी एमेंडमेंट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा परतून परतून रिपीट करना. एक म्हणटा ते वेदर दे हॅव टू आमचे खाजन लँडाक बंद आसा की थंयच आमची CRZ लायन STL लायन ती काबार जावपाक जाय. दुसरें जें आसा की आमचे विलेजी इतल्यो डेवलप जाल्ले आसा तो 2146 सेन्सस म्हाका कळना. तो आमचे सेन्सस टावन म्हणून आमकां सेन्ससान दिला ते आमी जर नोटिफाय केले जाल्यार वेदर दे वील बी CRZ2. हे दोन गोश्टी खातीर हांव तांकां मेन गोश्टी बाकीचे बारीक बारीक दुसरे गोश्टी आसा पूण हे जे पर्यंत ते जायना ते पर्यंत हांव सॅटिस्फाय जावचो ना. म्हाका टेंटेटिवली एक डेट 14 नोव्हेंबर म्हाका आपयतलो अशें म्हटलां फॉर सेंटरान मिनिस्टरान. बट अजूनय कन्फर्म जावना. आज सकाळी देखून ताजे OSD म्हजो OSD तेजे OSD कडेन PA कडेन उलयल्लो. सो कन्फर्मेशन जावना. सो वन्स दॅट कम्स द एमेंडमेंट इज वॉट वी आर एट अ स्टेट आस्किंग द सेंटर टू चेंज. So all this keeping in mind, we are posing the difficulty of finalizing the CRZ NGT, the plan for CRZ, and we are going to ask for another 6 months.